फोंड्या नगरपालिकेन बसका घेवन सर्गेस्त रवी नाईक हांकां आर्गां ओपली। ह्या बसके वेळार वांगड्यांनी पोरण्या नगरपालिका कावन्सिला लागसार येवपी रिव्हरफ्रंट प्रकल्पाक तांच्या नांवान नांव दिवपाचो प्रस्ताव मांडला। रवी सीताराम नाईक रिव्हरफ्रंट प्रकल्प अशें नांव दिवचें म्हण प्रस्ताव आसा। त्यान भायर पीएमसी गार्डन ना तर क्रांती मैदानार रवी नाईक हांचो पुतळो स्थापन करपाची सुचोवणी केल्या। आरटीएक्स गोवा खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। आज जी मिटींग आमी आज म्युनिसिपालिटीन आमची स्पेशल मिटींग आज आशिल्ली आणि ह्या स्पेशल मिटींगेक आमी 3 ठराव आशिल्ले आमचे आज। पयलो आशिल्लो तो आमचे गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आदले खासदार कृषी मंत्री रवी नाईक सराक आदरांजली दिवपाचो एक पयलो जो ठराव तो आमी घेतलो। सेकंड जो आसा तो रिव्हर फ्रंट प्रोजेक्ट जो आमचो म्युनिसिपालिटी सायडीकूच तो 5 कोटीचो प्रोजेक्ट ते पयरूच आमचे अर्बन मिनिस्टर बाबा विश्वेंद्र राणे हांगा हेजो बुनयादी फातर घातलेलो। त्या प्रोजेक्टाक रवी सीताराम नाईक हे नांव दिवपाचो तो एक ठराव घेतलो आणि तशेंच जो स्टॅच्यू कळ्ळें न्ही तो स्टॅच्यू आज त्यांचे सरांचे कार्य जे आसा ते अबंद गोंयभर आसा, हे फोंड्यापुरती मर्यादीत ना। आणि असो महान व्यक्ती महान एक मोठो लिडर ताका तेजो एक पुर्ती अशी लोकां मुखार दोळे मुखार सगळ्यांक दिसपाक जाय कळ्ळें न्ही। जे विकास पुरुष आमी म्हणटा ताका तेणें आज जे गोंयांत काम पळय केलां न्ही ते आमी केन्नाच कोणा केन्नाच अशें विसरूंक शकना। आज गोंयांनी आनी फोंड्यान जितले डेव्हलपमेंट जाला तो तेंच्याच अंडर जाल्लो आसा। सो ताका लागून तो एक आमचो मेन ठराव आशिल्लो की स्टॅच्यूय बीन हांगा प्रायवेटीचेर आमी पयलीं जो रिव्हर फ्रंट प्रोजेक्ट जो आसा 5 कोटीचो प्रोजेक्ट आमी थंय स्टॅच्यू घालपाचो तो एक ठराव घेतलेलो आसा। तशेंच आनी तशें मांडलां आमी की क्रांती मैदान किंवा हांगासर आमचे म्युनिसिपालिटी फुडल्यान जे गार्डन सुद्दां आसा न्ही थंय असो एक पूण मेन प्रायोरिटी जी आसा ती आमी रिव्हर फ्रंट प्रोजेक्टाक तें घालचो म्हणून तो मागला। तुमच्या जो आसा तिसरो ठराव आशिल्लो आमचो पोर्ट्रेट जो फोटो जे हांगा म्युनिसिपालिटी हे बिल्डिंगेक ओल्ड बिल्डिंग आणि जी नवीन आमची एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग पळय जाली न्ही थंय आमी दोनी कडेन सरांचे आमी फोटो लावला तो बीन ठराव आमी घेतलेलो आसा। आमी प्रपोज केला तो एक क्रांती मैदान किंवा गार्डन म्हणला की रवी नाईकाचें कारकीर्द जें आसा हें नगरपालिकेच्यान सुरवात जालें। ते नगरसेवक म्हणून पयलीं निवडून येयले तेजे नंतर ते फुडें चलत रावले। आज तेणी जेन्ना जो प्रश्न जो आसा प्रत्येक सगळ्यांनी जे गोंयचे ओपोजिशन लिडर आसूं किंवा आनी कोणी आसूं हेणी तेंचे बद्दल जे पळय उद्गार काडल्या ते उद्गाराचेर अशें दिसता की तेंची ही स्मृती कायम रावची आणि ते खातीर आमी तांकां एक दिला की आमचें गार्डन म्हणटा म्युनिसिपल गार्डन किंवा क्रांती मैदान म्हणला। क्रांती मैदानाचेर म्हाका चडांत चड दिसता स्ट्रेस क्रांती मैदान की क्रांती मैदान हें आमकां मेळपा खातीर सगळ्यात चड प्रयत्न केले ते तेणी केले। जेन्ना शरद पवार मिनिस्टर आशिल्ले डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना शरद पवारा कडेन वचून तेणें पाठ पुरवठा करून तें क्रांती मैदान आमकां घातलें आणि जर क्रांती मैदानात जर त्याचो पुतळो जर स्मारक जर उबारलें आनी पुतळो थंय केलें जायत न्ही जाल्यार एक अशें जातलें की तेणी केल्ले परिश्रम आनी तेणें घेतले तेन्नाचे ते म्हणजे ते मेळपा खातीर हें योगदान आनी आयज सबंद गोंयभर गोंयच्या लोकांनी आनी गोंयच्या सगळ्या राजकारण्यांनी तेजे बद्दल जे काडले उद्गार जे आसा आनी ते दिसान दीस लोकांच्या मनात जागृताय उरतली जाल्यार तेजें हें स्मारक म्हणजे तो पुतळो उबारप हें म्हत्वाचें आसा। तेन्ना म्हाजें एक हें आसा विनंती आसा सरकारा कडेन की आमी जो ठराव आज घेतला त्या ठरावाक सरकार अनुमोदन दितले आणि सरकार तेजो हो म्हणजे जशें आमचे माजी मुख्यमंत्री पर्रीकार यांचे स्मारक हांगा जालां आमच्या मिरामार जालां तसो हांगसर एक भव्य पुतळो उबारून प्रत्येक जे आमचे हें आसा 15 ऑगस्ट आसा मागीर 2 ऑक्टोबर आसा मागीर 19 डिसेंबर प्रत्येक दिसाक तेजी याद आणि तेणे केल्ले कार्याची ही याद सगळ्यांक जावपा जाय आणि तेजी हिस्ट्री फोंडेच्या भुरग्यांक जे ल्हान भुरगे जातले बाबा हांव कोणाचो पुतळो हाजो कितें खातीर केला हें फाल्यां लोकांक कळपा जाय। तेणें कितें कार्य केल्लें पळय न्ही हें सदैव उरपा जाय जाल्यार तेजें हें पुतळो उबारप अत्यंत गरजेचो आहा।